तुझ्या आणि मायकलाच्या भितर कितें आसा मिटलें आमचें कांय ना आमची फॅमिली भितर कितें कितें बारीक जाता तें सोडून दिवपाक खबर पण आमकां गोंय फुडें व्हरपाक जाय दोगूय बाराबर एकठांय जावन सगळे एकठांयच आहा आमी पूण ते एलिगेशन करताले तेजेर तें एलिगेशन तें एक तुका सांगलें फॅमिली भितर कितें ना कितें जावूं शकता तेजे भितर हांव चड पडना पण आमकां गोंय फुडें व्हरपाक जाय आनी गोंयचो फ्युचर कारण गोंयान आमकां लोकांनी निवडून दिला एक गोंय बरें स्वच्छ आनी बरे भशेन गोंय मुखार त्या इश्यूचेर तुमचेर कंप्लेनूय घातलेले आहा पणजेन तर कितें कितें तें कंप्लेनी तें आमकां चड व्हडलेशें लागना तेजेर म्हाका उलोवपाचें ना तें कोण कंप्लेनी ही लोकशाही राज कोणूय कंप्लेनी करूं शकता तें कळ्ळें सो यू एंड मायकल आर फ्रेंड्स हय आमी बरोबर आमचें सरकार मरे अरे फॅमिली भितर आवय बापूय भुरगीं आहात बारीक कितें जाल्यार भुरग्यांक सोडटले आमी बरोबर घेवनूच वचपाक जाय आमकां ओके बाबूय आशिल्लो हिंगा डेप्युटी सीएम तुमच्या भितर कितें मिटींग जाली ऑन डिस्कशन कितें जालें आमचे भितर डिस्कशन ते ऑनरेबल सीएमा फुडल्यान जालां जालें जे कितें मिटपाचें कांय ना तें जे कितें हें आहा पळय तें सीएमान सांगलां की डू नॉट फायट आय एम नॉट द पर्सन टू फायट विथ एनीबडी बाबू म्हणटा मायकल म्हाजो फॅमिली मेंबर आमी दोगूय एकाच घरांतले तूं कितें म्हणटा आय एम नॉट अगेन्स्ट बाबू नो यू आर ऑल्सो द सेम थिंकिंग इन द सेम लायन तुमी फॅमिली मेंबर आय हॅव ऑलवेज सेड दॅट आय एम नेवर अगेन्स्ट बाबू बाबू आसगांवकर आमचे पार्टीचो वन ऑफ द लेजिस्लेटर जॉईंट सो आय ओनली वेलकम्ड हिम दॅट टायम आय वॉज द स्पीकर जेन्ना तो भितर येयला पळय तेन्ना आय वॉज एक्टींग स्पीकर सो आमी तशें कोणाक त्रास करिना आनी हांव केन्नाच तेजे अगेन्स्ट वचपी न्हू काब्रालान एक स्टेटमेंट केलेलो आसा की दोग तीग मिनिस्टर आसा ते सीएमाच्या वयर चिंता म्हणून तशें हांव नको तेणें कोणाक रेफर केला पळय मे बी ओनली ही कॅन टेल यू ऑन दीस आमचो कलीग न्हू तो पण बाबू आनी युआर फ्रेंड्स नाव जालें आमी केन्नाच दुस्मान नासले उलयता तुमी ना हांवें इश्यू बेस्ड इश्यू घेतलेलो You still stand by it, whatever you say. issue is totally different, nothing against Babu. No, but you still stand by what you said. See, my issue is totally different. I am fighting with my issue with CM because it is related in his department. So, I have taken up my issue with CM. That issue, I think Babu should not get upset. He got upset because I took up that issue in his constituency.